52nd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोव्यात सध्या चालू आहे आणि येस एकापेक्षा एक चांगल्या चित्रपट इथे आम्हाला बघायला मिळत आहेत. आमच्याबरोबर सध्या एक असे ॲक्टर आहे त्यांच्याबद्दल आम्ही फिल्ममध्ये बघितलं आहे, त्यांची ॲक्टिंग बघितलं आहे. यंग जे ॲक्टर्स आहेत त्यांना बघून पुढे येत आहेत, शिकत आहेत भरपूर. विनीत शर्मा आमच्याबरोबर आहे. सर वेलकम टू गोवा फर्स्ट. मला सांगा सर, गजरा हे फिल्म तुम्ही डिरेक्ट केलं आहे, काय आहे ॲक्च्युली फिल्म आणि काय लोकाला काय बघायला मिळणार? खूप छान काय त्यांना बघायला मिळणार आहे, कारण गजला एक म्हणजे प्रतीक आहे ना, एक प्रेमाचं प्रतीक आहे मला असं वाटतं. म्हणून ते मी टायटल ठेवलं त्या फिल्मसाठी. आणि आपलं रिलेशनशिपमध्ये पण संवाद ते सगळं संपलं आहे मला असं वाटतं. म्हणजे आजची जी जनरेशन आहे तुम्ही बघणार सगळे मोबाईलमध्ये बिझी आहे. नॉट जस्ट आपली आजची जनरेशन पण इवन ओल्डीज ते पण मोबाईलमध्ये खूप बिझी झाले. कम्युनिकेशन होते फक्त मोबाईल थ्रू, इधर थ्रू SMS और व्हॉट्सअप और हे सगळं प्रकरण चालू झालं आहे. तर त्यामुळे सगळं डिस्टन्सेस वगैरे येतात. तर ते मला असं वाटतं की गजरा कुठेतरी तुम्हाला ते जाणीव देणार की अरे हे सगळं आपल्याला ना कमी करावा हवं. नाही तर म्हणजे ते कम्युनिकेशन जर संपला तर रिलेशनशिप कसा ब्रेक होतो हे सगळं त्याच्यावर आहे. आणि ड्रायव्हर आणि सेटची स्टोरी आहे, म्हणजे खूप सुंदर स्टोरी आहे आणि मला असं वाटतं की लोकांना खूप आवडेल ते. ज्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं आहे, रिलेशनशिप संपलं आहे बरोबर आहे, आणि त्याला गजराचा जो टच दिला आहे नेमकं मला काय आहे म्हणजे गजरा ह्याच्यातून कसं प्रेम निर्माण करतं हे बघायचं आहे, ॲक्च्युली बघायचं आहे. आणि तुम्ही एक गोष्ट सांगितली की हां एक रिलेशनशिप कमी होत चालले आहे. मला वाटतं तुम्ही एक डिरेक्टर और ॲक्टर एक संवेदनशील असायला पाहिजे सोसायटीकडे, असं वाटतं तुम्हाला नेहमी? नक्कीच संवेदनशील असायला पाहिजे आपल्याला, मला असं वाटतं. म्हणजे सोसायटीला पण आपण तसंच सब्जेक्ट काहीतरी द्यायला पाहिजे जिकडे त्यांना काहीतरी शिकायला मिळेल. तर गजरा से मतलब मी हे कोशिश केली आहे की लोकांकडे काहीतरी एक चांगला मेसेज आला पाहिजे. म्हणजे त्यासाठी तसं लिहिलं मी सब्जेक्ट. आणि म्हणजे इफीपर्यंत आम्ही पोचलो आहे. म्हणजे कुठेतरी कोणाला टच झालेला आहे. ज्युरीला मी थँक्स म्हणतो की ना त्यांना ते गजरा खूप टच झाली आहे. हो बरोबर. Question for you: how do you feel being here, IFFI, and making your digital debut on Netflix here, IFFI? I've always been here at IFFI in some form or some role or the other, but yes, really excited about being here because we are debuting with Aranya, and we've got great expectations, and we hope that we can fulfill even your expectations after you see it. Very excited to watch it. I've seen the trailer and it looks amazing. One more question. This year IFFI has brought in the 75 creative young minds from across the country to give them access to all the master classes, etc. What is your take on that? Since the time IFFI has taken birth, it has always provided a great platform and opportunities for filmmakers across the globe. And yes, there is that infusion of youth that we will be seeing, and the master classes that are being imparted onto them. I think it's a great place for learning, for absorbing, and then of course exploring what cinema has in store for us. इफीच्या निमतान आमी तुमच्या मुखार दर दिसा एक वेगळे चित्रपट गोवन सेक्शनांतल्यान घेवन येता. आयज आमच्या वांगडा आसा गगन ह्या फिल्माचे डायरेक्टर सर ब्रिजेश काकोडकर. सर वेलकम. थँक्यू. सर ह्या फिल्मा बद्दल पयलीं सांगात.
ओके, ही फिल्मा बद्दल सांगचें म्हणल्यार पयलीं म्हाका ह्या फिल्माची कल्पना आयली, म्हणजे एक बेजीक स्टोरी अशी ऑलमोस्ट 10 वर्सां पयलीं हांव कला अकादमीन शिकतालो. सो तेन्ना हांवें एक असो प्रसंग जालो म्हणून त्या प्रसंगाचेर एक स्टोरी बरयल्ली आनी मागीर ओवर द टायम ती हांवें खूब डेवलप केली. ओके, सो हाज्या पयलीं आमचो एक फिल्म आशिल्लो टिफिन बॉक्स, ताजें डिरेक्शन हांवें केलां. सो त्या फिल्माच्या नंतर आमी दुसरें कितें करपाचें हो विचार आशिल्लो. सो तेन्ना हांवें आमच्या प्रोड्युसरा कडेन शेअर केलें की पळय ही एक स्टोरी आसा म्हजे कडेन, आनी अशेंच डिस्कशन स्टार्ट जालें. म्हणजे वी वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट टोटली, आनी मागीर ती सारकीच ब्रेक करून आमी परत रिबिल्ड केली. सो जशी हांवें पयली स्टोरी बरयली ती आतां कंप्लिटली वेगळी आसा, बट दीस हॅज बीन द जर्नी. आनी सांगपाचें म्हणल्यार गगन हें हो जो पिक्चर आसा इट इज अबावट फादर एंड सन रिलेशनशीप. म्हणजे एक बापूय आनी एक चलो हेजें रिलेशनशीप सदांच खूब कॉम्प्लिकेटेड असो आसता आनी खूब कॉम्प्लेक्स आसता. एकामेकाक ते खुबशे वेळार समजपाक शकनात वा एकामेका कडेन शेअर करपाक शकनात. अशें सो तो इशू असो जाता की खूब कॉम्प्लिकेटेड तेंचें लायफ जाता. सो तो हांवें इशू मातसो एक्सप्लोर केला हांगा. म्हणजे आमचे मेन कॅरेक्टर जो चलो आसा आनी बापूय आसा तेंचे लायफान एक असो एक वायट प्रसंग येता, तातूंत तेंचें लायफ खूब बदलता. सो हाव दे रिबिल्ड दॅट रिलेशनशीप ताजे बद्दल उलयता हांव. आनी ह्या फिल्मान जायते अशे बारीक बारीक सोशल इश्यूज जे गोंयान आसात तांचेरूय हांव उलयतां. फॉर एग्जाम्पल इलिगल पोचिंग जे जाता, म्हणजे लोक रानान कासाक वयतात. सो तो जो एक जो इशू आसा तो खूब मायन्युटली अशें आमच्या फिल्मान हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच आमचो जो एज्युकेशन सिस्टम आसा तो कसो आसा, सो ताजे बद्दल हांव ह्या फिल्मान उलयलां. आनी ऑल्सो सोसायटी एज अ लार्ज, आमचो समाज जो आसा तो प्रत्येक मनशाक एक तरेन बिहेव करपाक अशें तांचो मनान अशें आसता की प्रत्येक मनशान अमकेच तरेन बिहेव करपाक जाय, बट तो एक फॉर्मॅट सगळ्याक लागता असो ना. सो ताजे बद्दलूय मातशें हांव ह्या फिल्मान उलयतां. सो दॅट इज गगन. आमच्या वांगडात आनी कास्ट आसा, सो तेंची वळख. ओके, आमचे बरोबर आसा नारायण. सो ही इज द मेन लीड एक्टर ऑफ द फिल्म. म्हणजे फिल्माचें नांव गगन आसा आनी आमचे मेन कॅरेक्टराचें नांवूय गगन आसा. सो तो रोल ताणें केला. आमचे बरोबर आसा प्रोड्युसर सुप्राज केरकर. दीस इज आय वूड लायक टू मेन्शन दीस थिंग की आमचो जो प्रोडक्शन हाऊस आसा फार फिल्म्स, ताजे तर्फे हो दुसरो आमचो प्रोजेक्ट, आनी हो दुसरो प्रोजेक्टूय फिल्मान हांगा फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाला. कित्याक पयलोय बी सिलेक्ट जाल्लो, दीस इज द सेकेंड टायम दॅट आमी एक फिल्म केला आनी सेकेंड टायम तोय बी सिलेक्ट जाला. सो ऑल थँक्स टू सुप्राज केरकर फॉर ऑलवेज बिलिव्हिंग इन मी, एंड वी हॅव बीन कॉन्स्टंटली वर्किंग टुगेदर. आनी आसा श्रीदेश वेळीप, ताणेंय बी आमचे फिल्मान एक बारीकशी भुमिका केल्या, बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो तशेंच तूं ह्या फिल्मान गगन ह्या भुरग्याचें काम केलां, सो कसो आसलो एक्सपिरियन्स? बरो आसलो. या कितें नवें कितें शिकपाक मेळ्ळें तुका? हांव बाई वांगडा आसतालो, मागीर बरो बरो आसलो एक्सपिरियन्स. सर तुमची आतां आमकां कळ्ळें की दुसरी ही फिल्म जी इफीक सिलेक्ट जाल्या, कशें दिसता? खूब म्हणल्यार खूब बरें दिसता. पयलीं आमचें फिल्म आशिल्लें टिफिन बॉक्स, तेजी जर्नी जी आशिल्ली ती 2017 इफींतल्यानूच सुरू जाल्ली. आनी गगन इज ऑल्सो स्टार्टींग इज जर्नी फ्रॉम इफी ओनली. इट्स अ व्हेरी बिकॉज बोथ आर गोवन फिल्म्स, एंड खरेंच खुशी भोगता की असले करपाक मेळटा आनी वी कॅन एक्सप्लोर ट्रू इफी एंड ऑल दॅट. तुजो रोल आसा सपोर्टींग एक्टराचो, सो त्या रोला बद्दल तूं कितें? त्या म्हळ्यार पयलीं म्हणल्यार हांव ब्रिजेशाक आनी सुप्राजाक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका एक सांगलें की बाबा एक तुजे खातीर एक बारीकसो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी तो तुवें प्ले करचो पडटलो. हांवें तांकां इमिजिएटली सांगलें ओके म्हणून, आनी तेंच्यांनी इतलो बरो सपोर्ट केलो की टू प्ले दॅट रोल वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल तो त्या मुवी खातीर. आनी हांकां वांगडा रावून जे एक्सपिरियन्स मेळटा, जे नवी नवी मुवीन समज फुडें समज चान्स पडलो जाल्यार जे शिकपाक मेळटा, जे कशें एक्सप्रेशन कशें प्ले रोल करप, जे सुप्राज केरकर आनी ब्रिजेश काकोडकर जे इतले बरे कॉपरेटीव जावन शिकयतात पळय, वीच इज अमेझींग. आनी थँक्स टू बोथ ऑफ देम. आनी खूब उमेदीर जालें की गगन असले फिल्म ह्या इफीक हांचे सिलेक्ट जाले आनी आमकां तितून भितर पार्ट करपाक मेळ्ळें म्हणून थँक्यू.
about your film first. Okay, so my film is called Saving One Who Was Dead. I'm Václav Katranka, I'm the director and the producer of the film. It is my third film, and I'm having an Asian premiere at Goa Film Festival. How do you feel coming at Goa? I am very honored to be invited. I've never been to India, I've never been to Goa, and I'm already loving it. It's a beautiful city, and the festival is amazing. So I'm very pleased to be here. I try to make the film from my heart. That's the only way I worked, and it's a very personal film. And for me, it was important to make it in a way I experienced, because it's based on a true story. What made you make this film? What made you to make this film? Yeah, because it's a very personal story that comes from a memory of my family. Because my father got a very serious stroke 5 years ago, so it tells a story of my father and me and my mother. And so this very personal experience made me to do this film and to share this story with the world. What was your family's reaction or your father's reaction after watching this film? I showed my father and my mother the rough cut in the very early stage, and they loved it, and it was very important that to hear their opinion. How is your father now? He's doing very well, better and better. He's actually, he remembers everything what we told him, and now he started to study new languages and physics, and something happened, and now he's really brilliant. So it's incredible. Have you watched any Indian cinemas? Not really. I don't really follow it, but I would love to. And here I will definitely go to see some Indian films. You made a film on history of India. So how you end up making of this film? Because you are a scientist or a you said you are a scientist. So how you end up making up this film? See, it's very important. I did make films on Indian civilization, and earlier it was history of yoga. That was a journey to find my country, to understand it, and also I thought film media is the best way to reach to the millions. So that was my understanding to make film on these subjects. And of course, by being a trained scientist, I thought that science has a limitation, and Indian philosophy is far beyond that. So if you want to understand the reality of nature in a better way, you must know more about Indian philosophy, philosophical thoughts and different streams. And it's a very multifaceted, full, vibrating life. So that really made me make this film. It was basically my own journey to know more. Your film include most of the world monuments also, so traveling and all. So what difficulties you faced while getting the things on or shooting the film, shooting it in the film? See, if you have a will and if you are very focused where you want to go, what you want, then I think all the difficulties are too small. And of course there were physical difficulties, but I think those are really at the back. And what now when you see when you visit a place or when you film something, it's so mesmerizing, and it gives you so much of experience that those difficulties, physical difficulties are too small. One episode you narrate him that at one point of time we were filming in Ladakh. So it was around 2 o'clock. Sun was shining at our head, and suddenly there was a flood. In Ladakh, actually, when the temperature rises, the ice melts and then flood starts. So suddenly we were stopped. You can't go. But the thing is that the place where we were standing itself got flooded, and somehow we got out and she remained inside the car. And that was really a scary moment. So today as well, I was discussing with her,
I think that was the but she said that I was unperturbed because of the the larger mission ahead. आमच्याकडे आसा नीली हक्की या फिल्माचे डायरेक्टर. त्यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेया त्यांची ही फिल्म कन्नडा फिल्म कशी झाली ती. सर आपके फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए. Okay, hello, I'm Ganesh Hegde, the director of film Neeli Hakki. The film is in Kannada. It's my debut feature film. So the film narrates the story of a 10-year-old kid who struggles between his family's desire and his beliefs. So the film is shot in the Western Ghat regions of Karnataka. So it's getting its Indian premiere here at IFFI, and we are really happy for it. You are first photographer, so how you land up on the making of films? Yes, so when I was a photographer, it is a it's a kind of an art which actually influences how we look at things, how we look at lives. So this definitely helped me to be a filmmaker, so that I can tell my story through moving images. This was your first directorial debut film, so and it received a good response from the public. So what you expect more from in coming future? So it was a great pleasure of us, so that it received huge applauses here. So we hope to bring this film somewhere in near future to everybody either through OTTs or through theaters. So we hope it will reach as many as possible. So nowadays Sanskrit movies making is very difficult because there are no much audience towards Sanskrit movies. So how you look towards that? Actually, it's different. Till 2015 there had been only till 2015 there had only been 3 Sanskrit films made in India until that time. But if you check the last 5 or 6 years, there are a lot of Sanskrit films being made in India, mainly because a lot of encouragement and promotion is being given by the government. I think around 5 or 6 Sanskrit films are being made each year, but the problem is none of them are getting popular. So as per you look to the Bollywood or other film industries, Sanskrit industry, does that get commercial value? Even you can't say there's a Sanskrit film industry because there's no industry as a term. Like I said, only 5 or 6 films are being made each year, and none of them are getting. I don't know they get the commercial. I mean the revenue. They don't. I don't think they get. They generate the revenue what they spend for the movie. They are getting awards being screened in film festivals, and a lot of Sanskrit films are now being released in OTT, but not in the top tier of OTTs. I've seen some of them in regional OTTs, but if the Sanskrit filmmakers don't collapse, like they don't, if they are not disappointed, if we keep on making Sanskrit films with stars, celebrity stars, I think it can survive and achieve a lot in the future. So as you said that we need stars to make a movie hit, but to look at that, the most of actors or people don't know Sanskrit to speak. So how difficult it to bring a star who knows Sanskrit and who can put those Sanskrit emotions in front of camera? Like I said, if you've seen in India, I'm from Kerala, and there are a lot of Tamil and Telugu, even Hindi artists acting in Malayalam films. And I've seen also Malayalam and Tamil actresses acting in Hindi films. So, and I don't know if they can understand the language or speak those languages, the other languages other than their mother tongue. If they are good actors and actresses, it's not a big problem if they don't know the language at all. Because if they are convinced of the feelings and the emotions and they know the story, it doesn't matter if they don't know the language. We can achieve that with the artists we have. सर इफ्फी क्लोजिंग सेरेमनीचे हायलाइट्स कितें आसा ह्या फावटी? ओके, इफ्फी क्लोजिंग सेरेमनी आमी ओपनिंग सेरेमनी पळयल्ली आसा. इट वॉज फॅन्टॅस्टीक अँड वंडरफूल परफॉर्मन्सीस बाय फिल्म फेस्टिवलाच्या दरम्यान जे प्रिमियर्स जाल्ले आसा, जी कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा, ताचे सगळे अवॉर्ड्स प्रेजेंटेशन आसतलें, पिकॉक आनी बाकीचे सगळे. आनी हातूंत भितर आमकां परफॉर्मन्सा खातीर मेळ्ळे आसात अ ग्रेट सिंगर
सुखविंदर सिंग, बी प्राक, मागीर किंग्स युनायटेड हांचे बँड आसतले, माधुरी दीक्षितूय गेस्ट म्हणून आसतली. अशें ताच्या भायर आमच्या युनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग अनुराग ठाकूरजी, आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ह्या हातूंत भितर बाकीचे जे दिग्गज आसतले जे हांगा ऑलरेडी आसात, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलाचे सगळे अधिकारी आसतले, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग तांचे अधिकारी. 52nd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इज ऑल टुगेदर डिफरंट. दिस इफी इज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल. आमकां हार्डली थोडोसो टायम मेळ्ळो आनी तातूंत भितर इतके बेस्ट ऑफ दी क्युरेशन्स जाले. आमचे सगळे ज्युरीज, इंटरनॅशनल ज्युरीज, नॅशनल ज्युरीज हांणी बरे बरे फिल्माचे प्रिमियर घडोवपा खातीर सिलेक्शन केलें अँड दॅट वॉज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स. की दे से दॅट दीस इज अ वंडरफूल अँड वन ऑफ दी बेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आतां पर्यंत जाल्या. तातूंतले भितरलो एक बरो, कसलेच इनकन्विनियन्स नासतना पॅन्डेमीक काळान भितर पसून अशे तरेचे इंटरनॅशनल इव्हेंट घडपाक शकता हें एक एग्जाम्पल सेट जाल्लें आसा. सो तुमच्या टिमी बद्दल कितें सांगपाक सोदतले, बिकॉज तुमच्या देखरेखी खाली हे सेकंड फेस्टिवल ह्याच वर्सा आनी कोविडा नंतर मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल म्हणपाक शकता आनी सक्सेसफुली ऑलरेडी कंप्लिशनाक आयिल्लें आसा. कशें पळयता तुमी? आमचो रोल ESG म्हणूनच आनीक एज अ वायस चेअरमॅन आय टूक ओवर दीस इन्स्टिट्यूशन सिन्स लास्ट 3 years, 3 वर्सां जावची आसात आनीक 3 फेस्टिवल केल्ले आसा. 50th वॉज अ बिगेस्ट चॅलेंज बिकॉज तातूंत भितर ते गोल्डन जुबली आशिल्ली. बट दीस इज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स. दॅट वॉज अ ग्रेट चॅलेंज ड्युरींग द पॅन्डेमीक टू होस्ट सच अ कायंड ऑफ ग्रँड इंटरनॅशनल इव्हेंट. आमच्या युनियन सेंट्रल गव्हर्मेंट इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टींग मिनिस्ट्रीक आमकां कांयच क्लोजींग आनी ओपनिंग हाचेर खर्च करचो पडलो ना बिकॉज वी टायड अप विथ ब्रॉडकास्टींग एजन्सीज. ते टॅलिकास्ट करतले आनी तातूंतल्यान जो रेवेन्यू मेळटा तो सरकाराक मेळटलो. इन द इयर्स टू कम दीस वील बी अ बिगेस्ट इव्हेंट इन द वर्ल्ड अँड एवरी म्हणजे फिल्मांतले जे डायरेक्टर आसतले, डिस्ट्रिब्युटर आसतले, प्रोड्युसर्स आसतले, एक्टर्स आसतले, दे वील बी इगरली वेटींग to place their films in the International Film Festival of India, which is happening in Goa. So this is the biggest achievement, I would say. आमकां पॅन्डेमीक काळां भितर वी वर एंटिसिपेटींग दॅट चडशीं फिल्मां जाल्लीं नात म्हणून सगळे घरांत लॉक करून बशिल्ले. पूण ह्याय परिस्थितीन भितर आमकां खूब शॉर्ट फिल्म्स मेळ्ळी. सादारणते 9 एंट्रीज जाल्ल्यो. शॉर्ट फिल्माच्यो चड आशिल्ल्यो. प्रिमियर आमकां एक जालें, दी कॉस्टा हावज म्हणून. अत्यंत बरें फिल्म थंय तयार जालें आनी बाकीचीं शॉर्ट फिल्मां आशिल्लीं ती ज्युरींतल्या सिलेक्शनांतल्यान पार जालीं आनी काल एकाच दिसा भितर तांचे 4 प्रिमियर जाल्ले आसात. इतकेंच आसा की गोंयचे जे फिल्म प्रोड्युसर आसात तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसात कारण हातूंत भितर जेन्ना इन्वेस्टमेंट करता ती रिकवरी जावप खूब कठीण आसता कारण आमचे ऑडियन्स जे आसात ते ड्यू टू आवर लिमिटेशन इन लँग्वेज म्हणजे कोंकणीचे जे स्प्रेड आसा वर्ल्डाचेर तें खूब कमी प्रमाणान आसा. म्हणून आमची अपेक्षा आसा की आमी हांगा एज ESG आमकां ते इक्विपमेंट लागतात आनीक ते स्किल्स लागतात. ते लोक ह्युमन रिसोर्स तयार करचो पडटलो. मिनिमम आमकां कॅमेराज आसतले, इलेक्ट्रिशियन्स आसतले, बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो करून दिले जर जाय. गोंया भितर फिल्म उद्योगा भितर खूब बरे दीस येवपाक शकतात. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आसात.